पळय कशें आसा, आमी दिल्ली गेल्ले पूण आमचो कितें काम आसलें तें काम मुद्दम कंप्लीट करपा लागून गेल्ले. खुबसो कोण खूब कितें कितें कमेंट्स मारले, खूब जाणांनी कितें कितें उलयलें, पण साहजीक आसा कित्याक आतां सद्याक झेडपी इलेक्शन आसा. झेडपी इलेक्शनाच्या टायमार खुबसो वयर सकयल जो आवाज आसा हो चालूच आसता. पण आमचें जें काम आसा तें आमी करपाक गेल्ले आनी त्या जाता त्या पद्दतीन आमचो प्रयत्न आसा की आमची सगळीं कामां जी बरे भशेन जावची म्हणून. आनी एक जो मेजर हें आहलें तें म्हणजे आमच्या इलेक्शन कमिशनान एक SIR तुमी पळयता आसतले खुबशे हे येता आनी आमच्या मतदारसंघांनी हें चालू आसा, आख्ख्या गोंयभरान चालू आसा. सो खुबशे इनपुट्स जे आसा ते आमचे सायडीच्यान आमी कशें पावोवपाक शकता ते आमी फुडें पावयल्ले आसा. सो तुमी हेका लागून स्पेशल SIRाक लागून गेलेले वा तुमच्या पार्टी कशें आसा, आमकां खुबशीं कामां आसता. आमी डिफरंट काम्स आमी करपाक जाय आनी गोंया खातीर आमचें कितें बरें आसा तें चिंतून आमी सदांच फुडाकार घेता, फुडलीं पावलां मारता आनी त्याच पद्दतीन आमी तें पावल मारलेलें आसा. सो लेट्स सी आयज कितें आसा तें उलोवप सगळ्या कडेन चालू आसा. फुडें कितें जावपाचें आसा तें तुमकां टायम तुका आमी सगळें सांगतले. तितून एक हें मारलेलो तुमी कितें तो उजो जेन्ना तुमी येतले तेन्ना म्हणजे अहें दिसलें कितें पॉलिटिकल कितें तरी हिंगा हें जाता, कितें तरी शिस्त. कशें आसा, पॉलिटिकल शिस्तपाकूच जाय. आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष आमी सदांच आवाज करपाकूच येयल्ले आसा आनी उजो हो आमचो टॅगलायन आसा. तुमकां खबर आसतलें की प्रत्येक वेळार जेन्ना आवाज जाता तेन्ना आमचो उजो म्हणून हो नेटान आवाज जाता, जलगरोश जाता आनी लोकांचो म्हणल्यार लोकांची अपेक्षा आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा कडेन खूब वाडलेली आसा. आनी जेन्ना हांव आनी मनोज परब प्रत्येक वेळार आमी जेन्ना उलयता तेन्ना लोकांचेच चिंतून म्हणल्यार लोक कितें सांगता, लोकांचे कितें विचार आसा ती विचारधारणा घेवन आमी फुडें वयता. आमी सदांच आमचे डिसिजन आमी घेयना, आमी लोकांचो विश्वास घेवन, आमचे रेव्होल्युशनरीज आसा तांचो विश्वास घेवन आमी फुडें वयता आनी तीच आमचो प्रयास आसा आनी तो विश्वास लोकांचो घेवन आमी फुडें वयता. आतां ZP इलेक्शनान जशें म्हाजे सोर्सीस आहा पळय तेणी सांगलां की तें ऑलरेडी तुमच्या भितर एक अलायन्स जाला म्हणून आनी सांताक्रूज आहा पळय ती काँग्रेसीक गेला म्हणून, सांत लॉरेन्स आहा तें RGक गेला म्हणून आनी कुंभारी जो आहा पळय तें गोवा फॉवर्डाक लागून गेला म्हणून. कितें तरी आतां हे ZPक आमकां दिसूंक मेवतलें. पळय कशें आसा, हांव तुमकां कांयच सांगिना. बाकीचे आमी मॅच्युअर्ड जावपाची गरज आसा कारण खूब जाण इमॅच्युअर्ड वागता. कित्याक जेन्ना आमी एलायन्स म्हणटा तेन्ना एलायन्स हितून धर्म आसता, एलायन्साचो धर्म आसता की जेन्ना आमी उलोवप जेन्ना चालू आसता ते उलोवपाचे हितून तुमी कोणाकूच सीट आउट करता, कोणाक सीट दाखयता अशें जावपाक शकना. आमी जें ऑन टेबल जें उलयता तें ऑन टेबल मागीर येवन भायर सगळ्यांनी मेळोन ते ऑफिशियली भायर सरपाक जाय. सो अशें आयज सद्याक असो ट्रेंड चालू आसा की कोणूय खंयच्यानूय कितें उलयता तें पॉयंट आउट करता, कोणाकूय भायर काडटा. सो अशें जावपाक जायना म्हाका तरी दिसता. आनी मॅच्युरिटी म्हणल्यार आमची एक गोंयची सगळ्यांत व्हडली रिजनल पक्ष आसा, आमचो एक रिकॉग्नायज पॉलिटिकल पार्टी विथ द सिम्बॉल फुटबॉल हो आसा आनी आमी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवनूच उलयता. आमी विश्वास घेवन फुडें वयता, आमी विश्वासाचेर आसा, ट्रस्टाचेर आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष स्थापन जाल्लो ट्रस्टाचेर आनी ऑनेस्टी आमी घेवन फुडें जेन्ना वयता तेन्ना खूब वयर सकयल जावपाची शक्यता आसता. पण जेन्ना फुडें वयतले आनी निवडून येतले आनी जिखोन दाखयतले तेन्नाच सत्याचो विजय जातलो आनी त्याच दृश्टिकोनांतल्यान आमी काम करीत आसा. डिफेक्शनाचे आतां सद्याक तरी एक बरो इशू गाजलेलो डिफेक्शन, डिफेक्टरांक भितर घेवपाचें ना म्हणून थोडे जाण पार्टी घेता, डिफेक्टरांक भितर घेता. पूण तुमचें अजून कितें स्टँड आहा? पळय, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष आमी सदांच स्ट्रेट फॉरवर्ड रावल्ले आसा. आमी फाटल्यान कोण उलयना, कोण फाटल्यान रावंड अबावट करता तशें आमी रावंड अबावट करिना. आनी हेजे पयलीं आमचो स्टँड आमचो क्लियर आसलो, डिफेक्टरांक घेवचें न्ही आनी जे घेता तेंच्यांनी विचार करचे. कारण कितें आसा, आतां थोडे जाण म्हणटा दुसरे पक्ष जेन्ना आमी एलायन्सान बसून वयता त्या पक्षांनी विचार करपाची गरज आसा. कित्याक जेन्ना डिफेक्टर येतले परत उडी मारून गेले जाल्यार लोकांचो विश्वास जो आसा तो तुटतलो. आयज प्रत्येक आमचे रेव्होल्युशनरी तशें कॉमन लोक सांगता डिफेक्टरांक घेवपाक जायना कित्याक गोंयांचो सर्वनाश केला, गोंय सोंपयल्लें आसा. लँड डिलिंग, लँड माफिया, लँड कन्वर्जन हें चालूच आसा, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो वाडत आसा. सो हेजो कारण कोण आहले? हे डिफेक्टर आहले आनी ह्या डिफेक्टरांक लागून हेंचो सरकार जो BJP सरकार आसा तो इतले वर्सां चल्लो आनी असो चलत आसा. फुडें बसून अशेंच समज डिफेक्टरांक घेतले आनी ते परत गेले डिफेक्शन करून कित्याक ते आपणाचे स्वार्थ पळयता. हें आमी चिंतपाक जायना. आमी कशें आमी क्लीन पॉलिटिक्स फुडें व्हरतले हेंच व्हरपाक जाय. आनी म्हाका दिसता प्रत्येक पक्षान, जावं तो काँग्रेस आसूं, जावं तो गोवा फॉवर्ड आसूं, जावं ते आप आसूं, प्रत्येक पक्षान आपणाचे जे विचार आसा हे स्ट्रेट फॉरवर्ड दिवपाक जाय. फाटल्यान घुंवोन घुसपडून ते दिवचे न्हू. रेव्होल्युशनरी गोवन सदांच स्ट्रेट फॉरवर्ड आसा आनी आमी परत एकदां स्टँड क्लियर करून सांगता की आमी डिफेक्टर जे आसा तांकां एक्सेप्ट करिना. कित्याक डिफेक्टर समज परत येयले जाल्यार गोंयचे सर्वनाश जाता.